यान फुडें पदवीधर, पदव्युत्तर आणि हेर अभ्यासक्रमात उच्च शिक्षण घेतिल्ल्या पुलिसांक सेवेत बढती दितले अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें। वाळपय पुलीस प्रशिक्षण केंद्रात जाल्ल्या पुलिसांच्या 49व्या दीक्षांत सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयताले। वाळपय पुलीस प्रशिक्षण केंद्रात 125 बायलां जाल्यार 174 दादले तशेंच दिल्ली पुलीस अकादेमींतल्यान प्रशिक्षण घेतिल्ले 473 पुलीस हवालदार आतां सेवेत रुजू जातले। पण भरती जाता असताना म्हणजे लॉ ग्रॅज्युएट, इंजिनियर ग्रॅज्युएट्स हे सुद्धा पुलीस भरती झाले। मला सांगपाक खूप खोस पडटा की कालांतरान तुमचे सगळ्यांचे प्रमोशन म्हणजे म्हणटा की ASI, PSI आणि इन फ्युचर PI जे सुद्धा DYSP, ISP पर्यंत सुद्धा तुमच्यातले भुरगे ह्या लेवलापर्यंत पावतले। फुडल्या 35 वर्सांतल्यान म्हणजे ASI, PSI, PI, DYSP, CSP या लेवलाचेर आणि थोडे जाण तर पुढे वचून IPS बी जातले आणि ह्या सगळ्या प्रवासा खातीर तुमकां सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा। ज्यांचे क्वालिफिकेशन्स कमी आसा तांकां क्वालिफिकेशन्स आपले वाडोवपा खातीर खूब संदी आसा। खूब जाण पुलीस म्हणजे आपले क्वालिफिकेशन्स इन फ्युचर वाडोवन परत एक तर प्रमोशनाक जर फुडें पावल्यात पण प्रमोशनाच्या बरोबरीन रुटीन जेवढी भरती आसतली, PSI आसतले, PI आसतले। Sir, today 299 recruits of the 40th batch of the Goa Police, which include 174 males and 125 females who have completed their 10 months basic training on. In fact, they reported to the TPS on 15 March 2023.